म्हजी टेस्टिमनी सांगता म्हाका एक सिकनेस आसले. फर्स्ट टायम हांव पयलो बरो ना जाल्लो 1999 तेन्ना एक 8 दीस 10 दीस हांव कोमा भितर उरता बॉम्बे तशें जालें. हांव सारको अबाउट 99% मेल्लो. दोतोर सांगता ऑलरेडी ही इज गॉन, तो मेलो आनी तुमी मरणाची तयारी करची म्हूण घरच्यांक सांगता. सो हे भशेन 99 एक फावट पडटा जालें आनी दुसरे फावटी 2007 जालें. तेच प्रॉब्लेम म्हाका. तेच भशेन हांव मेल्लो पूण जेजून म्हाका परतून उठयलो. आनी एक फावट प्रॉब्लेम जालें म्हाका 2011. सो 2011 बी तसोच हांव मेलो आनी परतून जिवंत जालो. जेजू आमचो मरण जिवंत जाला आनी जो कोण तेजेर विश्वास करता तोय जिवंत जातालो. हालेलुया. गेल्ले म्हयन्याक 13 तारखेक हेच प्रॉब्लेम जाले. सो तेन्ना गेल्ले म्हयन्याक 13 तारखेक म्हाका हॉस्पिटलान एडमीट केलो आनी हांव रोखडोच थिंगा सिरियस जालो आनी सारको शिजिता भायर आसलो. तो पास्टर सिरिलो आनी तेणे मागणी केल्या. म्हाका मागीर मायन सांगलें आनी पास्टर सिरील म्हाका फॉलो अप करीत आशिल्लो. कितें पावना सुद्दां जाल्यार मुगे मायक फोन करून तो विचारतालो आनी तेन्ना म्हाका घरा हाडलो डिस्चार्ज करून. तेन्नाय बी तो घरा कडेन येवन तो म्हजे पासून मागणी करून आसलो. आनी हेय फाटी म्हाका तेच भशेन जालें. दोतोरान सांगलें म्हजे फॅमिलीक 2 दीस तेजे गॅरंटी आहा आनी तो वाचचो ना म्हूण सांगलें. पूण जेजून हेय फावटी म्हाका परतून मेळ्ळेलो जिवंत केल्या खातीर वाकांत आनी आर्गां येता. आजची टॉपिक जावन आसा नाकारलो ऑर रिजेक्शन. जेन्ना जेजू हुर्सार आसलोलो आयझॅक 52:14 सांगता तुका ही वॉज आउट ऑफ फॉर्म. तेगेली शेप सारकी आंकडी जाली. आतां तुवें उगडास दवरपाचो तेगे हाड मोडोन. कित्याक सगळी संवसारांची पातकां आनी तांचे फारीकपण तेगे कुडी येयले. तुज्यान चिंतूं जाता केसो वळवळ तेगे कुडी येयले ते. तेका लागून तो सुजोन आउट ऑफ शेप गेलो सारको. लोक तेका चोयन अजाप जालो. केन्ना आमी येसोली सुजलोली आनी आंकडी कूड चोयल ना. आमगे कुडी एक धाकलें दुयेंस येयल्या केसो वळवळे आमकां येताय. तितलें न्हू आमचो दुयेंत आसल्यार आमकां जाय एक कोणो येवन बुजवण दिलो आमकां. आमगे फ्रेंड्स आमगे सोयरीं दायरीं. पवित्र पुस्तक सांगता सगळे रोमकार आनी जुद्यो तयार जाले तेका कुर्सार मारूंक. उंच्यान तेका बुजवण मेळना. एटलिस्ट आमकां जाय आमगे मायन पायन आमचो मोग केलोलो जेन्ना आमचे भितर दुयेंस आहा. म्हळ्यार पवित्र पुस्तक सांगता तेणे बापाक उलो मारलो आनी पयली पाटी स्वर्गाचो केसलो जबाब ना. जेन्ना जेजून म्हळ्यार बापा बापा तुवें म्हाका कित्याक सांडला. कुडी दुखां हाती जाली वळवळ्याची आनी केसो काळजा धोको. कित्याक तेगे मोगा बापानूय सोडलो. जो बाप तेका म्हणटालो ओ मुगेलो चड आपुरबायचो पूत जाचेर आमगे सगळें दादूस म्हण त्या बाबा तेका रिजेक्ट केलो. कित्याक तो पातोक जालो. तुगे लायफान तुगे बेस्ट फ्रेंडान तुका रिजेक्ट केलो जातलो. केजोळ दूख तुगे काळजाक. तुगे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंडान तुका सोडलो जातलो. तुगे मामीन डॅडीन तुका रस्त्याचेर उडयलो जातलो. तुका खबर ना तुगे मामी आनी डॅडी कोण तो. गोळे तुगे मामीन डॅडीन तुका लारां सोड जातलो आनी तूं गोळे लारां व्हडलो जालो जाता. केसोली दूख आनी रिजेक्शन. गोळ्यो तूं एड्सागे माय पायगे भुरगो आसा तुका एड्स आसा तुका रिजेक्ट केला. वयत थिंगा तुका रिजेक्ट केला. तूं बरो दिसना तूं युजलेस तूं कितें आशिल्लीपणा. केसोली दूख आमच्या काळजाक. मॅथ्यू 27:50 सांगता जेन्ना बापा गेली जाप आसना स्वर्गारसून जेजून रोखडोच आपल्या गेलो प्राण सोडलो. कित्याक रिजेक्शन ओ नाकारप जावन व्हडलो काळजाक धोको. जो काळजाचो धोको तुज्या जिवितांत मरण घालता. आर्गां जेजूक जेन्ना तूं रिजेक्ट जाता देवान तुजे भितर वर्ते पोदवेचे गूण गायले. ते गूण तुगे केन्ना भायर येयनाय. तेका लागून जायतो लोक तेंगे माय पाय गरीब आलो ती गरीब कायन मेले. तेंगे माय पाय शिराबा पोंदा ती शिराबा पोंदा बेबतीजान चोर जावन मेले. कित्याक दे आर रिजेक्टेड. तेंकां नाकारले सगळ्यान. तुकाय घडये नाकारलो जातालो आनी तुगे पावरफूल गूण ते देवान भितर गायले ते केन्ना भायर सरना. तुका तो हांवें सांगलें म्हणटो सगळ्यांकीन क्रिस्त जागो हुंयचो संवसारांत. तूं म्हणटलो सावथ आफ्रिका व्हडली तिकाची मिना आहाय तो ग्रेस जागो. तूं गोळे म्हणीत इराकाचे तेलाचे बायो ऑयल वेल्स ग्रेस्कायचो जागो. ओ तूं गोळे म्हणीत अमेरिकाची भांगराची मिना. म्हळ्यार सगळ्यांकीन ग्रेस्तांतलो ग्रेस जागो आहा तो जावन आसा तुगेले ओन विलेजां तुगेली शिमथोरी. कित्याक
ते शिमतोरी आहाय व्हडले व्हडले मनीस तेंगेलो गुण केन्नाच भायर येवना. तुज्यान तो मीन काडून जाताले शिमतोरीचे. तुका कितले ग्रेस काय मेळपाची. व्हडली व्हडली कातरां जी केन्ना ते मनशान म्हणूं नाय ओ बरोवंक नाय. व्हड व्हड बिझनेसमॅन आहाय थिंगा मेलोले शिमतोरी जी व्हड व्हड बिझनेस तेम केन्ना संवसाराक घायल नाय. व्हड व्हड सायंटिस्ट आहाय थिंगा शिमतोरी तेंगेली सायन्स आनी इन्व्हेन्शन केन्ना भायर सरल नाय. तुज्यान ते सगळे मीन तो भायर काडून जाता शिमतोरी. तूं सगळ्यांकीन ग्रेस्त मनीस जावपा तुगे विलेजीन. कित्याक भितर गुण आहाय ते तुगे मेलो. कित्याक तुका नाकारलो, तुका रिजेक्ट केलो संवसारान. युजलेस वेलो कित्या शिरीपणा तुगे फ्रेंड सर्कलान सोडला. तुगे मायंड बाय तुका रस्त्याचेर गेलो. गोळये तूं रेप कोन्न जालो जातलो. गोळये तुका एड्स आय जाता सगळ्यांक रिजेक्ट केलो जातलो. सोदां उगडां आसतो लोक कितें म्हटल्यार तुका पोण गेलो ना. कित्याक तुजे भितर देवान व्हरते गुण घातल्यात. आर्गां जेजू दोग-तीग जाणां सांग तुगे गुण घेवन शिमतोरी वचनाका. दोग-तीग जाणां सांग तुगे गुण संवसारां जाय. आतां हें जाण जावपाक कितको तुका सुटका मेळपा जाय. हे रिजेक्शनांतलो 2-3 वस्तू जाण जावपा पडाय. तें जावन आसा चाई सुटका मेळपाची ती जावन आसा शिंकोवणी. चाई शिंकोवणीची जावन आसा सोत. तुका शिंकोवणी जाय सोताची. तुका शिंकोवणी नाका फोटींची. आनी स्वता चाई कितें. स्वता चाई आहा जे सोर पोतेदार देवान तुका केला. हेच मतलब सोर पोतेदार देवान तुका स्वताची शिंकोवणी दिवपा जाता आनी तुका सुटका दिवपा जाता. हेच मतलब तुका तो स्वता शिंकोवणी जाय. तुगे व्हडल्यांतलो व्हडलो दुस्मान पातक न्हू. तुगे व्हडल्यांतलो व्हडलो दुस्मान लोक न्हू. तुजे सरभोंवती तो तुका रिजेक्ट कोता. तुगे व्हडल्यांतलो व्हडलो दुस्मान न्हू देवचार. तुगे व्हडल्यांतलो व्हडलो दुस्मान जावन आसा तुगेलें नेणारपण. ओजिया 4:6 मुगेलो लोकांचें निसंटन जाला. सारके त्रास आपण हारले. कित्याक तांकां शिंकोवणी ना. ताका लागून देव कितें म्हणटा आमगे लोकांक रिजेक्ट कोता. म्हळ्यार तेम कितें मागलें हांव दिवपा ना. तितलें न्हू तेंगे भुरग्यांकूय हांव रिजेक्ट कोतालो. तूं म्हणटलो देवा आमकां तूं रिजेक्ट केला आमकां शिंकोवणी ना. आमगे भुरग्यांक कित्याक रिजेक्ट कोतालो. ते तेंपा इस्कॉल आसनाय आनी तेंगे माय पाय तेंगे भुरग्यांक शिंकयतालो. तुका तो कसली शिंकोवणी ना आनी तूं येंडो आनी अनपट आनी तुंय तुगे भुरग्यांक शिकयलें तूं जाण तितलेंच. तुगे भुरगीं तूं जितली हुशार जातली. ताका लागून देव कितें म्हणटा तुका रिजेक्ट करूं पडटा आनी भुरग्यां सयत. आनी एक पॉयंट चोया आमी. देवान तो सांगिल्ला मुगे लोक निसंटान जाला शिकोवणी ना म्हूण. हेच मतलब शिकोवणी आसलोली आनी तुवें विचून काडला शिकोवणी घेयना जाच्याक. जे भाशेन तूं दान मन घाता संवसाराचे वस्तू शिकोवंक तुवें देवागे उतरां टायम दीन तें शिकपाकूच जाय. आनी एक इम्पॉर्टंट पॉयंट तुवें जाण जावपा जायो. कित्याक जेजू म्हणटा जॉन 8:32 शिकोवणी तुका पदवी दिना. स्वताची शिकोवणी तुका पदवी दिता आनी तें स्वत तुका सुटका दिता. शिकोवणी न्हू स्वताची शिकोवणी. हेच मतलब रॉंग शिकोवणी डेंजरस. दोग-तीग जाणां सांग एक्सपर्ट जायनाका चुके करपाचो. तुज्यांनी रॉंग शिकोवणी बरी भाशेन शिकोवन जाता. एग्जाम्पल घेयल्यार हिटलर शुअर आसलोलो आनी ताका तेगेले स्कॉलरान शिकोवणी दिलोली. हिटलर तुगे कास्ट आनी जर्मनी कास्ट ते एरियन्स आले एकदम सुपिरियर कास्ट ते आनी हेर कास्टांची संवसारांची ऑर्डिनरी. ताका ते सगळे जीत मारून आख्खो संवसार बऱ्या आमगे कास्तान. आनी तेणे व्हडली फौज तेंगे स्लेव्स आनी गुलाम करूं लागलो आनी कोण तेगे आयकना तेंक जीत मारूंक लागलो. 12 शेंकड्यान आनी 13 शेंकड्यान क्रिश्चन क्रुसेडर्स म्हूण येयले. एक फौज तयार केली आनी ते म्हणलें आम जेजू परगट करूं जावो. आनी कितको परगट करया लोकांक सांगया तुम जेजू मानून घेना तुम जीत माता. आनी ते आख्खे संवसार आनी गोंया आनी इंडिया ते कळयले. आनी आम क्रिस्तांव जाले ते आमगे मायक पायक फोर्सान क्रिस्तांव केले म्हूण तोर्सात घेवन शिकोवन सोत ऑफोट. आनी आतां मुस्लीम ग्रूप येयला इसीस म्हणलो सिरियाचो आनी तांकां शिकोवन मेळ्ळ्या तेंगेलो धर्म सारको. हेर सगळे मुस्लीम धर्म रॉंग आनी हेर धर्माचे सगळे रॉंग. तेगले सगळे जित मान उडोवपा जाय. ही शिकोवन सारकी ऑफोट. सो तूं तो देवोस्पणी मनीस आनी तुका उर्बा आहा देवागे काम करूं म्हळ्यार तुका तो शिकोवणी रॉंग म्हळ्यार तूं एकदम डेंजरस मनीस. आनी एक पॉयंट चोय आमी. आतां तूं एक कसलो मोबायल घेवपाक ओ टी व्ही घेवपाक
एक शॉपार गेलो, ते शॉपार तुका तेजो कॅटलॉग दितले. ते मोबायलां कितें फिचर्स आहाय ती सगळी कॅटलॉगाची आहाय. तेतूय बरयलें नाय, ते रिटेल शॉप ते ओनरानूय बरयलें नाय, ते होलसेल डिलरानूय बरयलें नाय. ते फकत बरयलें मॅन्युफॅक्चरींग कंपनी जे कंपनीन हो मोबायल तयार केला ते आनी कोणा खबर नाय. सो तुवें तो रिटेल शॉपान चाललें ते रोखडें मॅन्युअल ओपन करचो आनी त्या मॅन्युअलाचें वॉर्निंग आहा, हो प्रॉडक्ट उजार को नाका, हो मॅन्युअल आचिल ना जाल्यार. मॅन्युअल म्हळ्यार कितें? मॅन्युअल म्हळ्यार हो प्रॉडक्ट आमी आमच्या हातीन केला. हातीन केला म्हळ्यार कितें? डिझायनर हो मोबायल आमी बारीकसाणेन चिंतून कित फिचर घालपा जाय, केसो घालपा जाय ती आमी विंचून काण हे मोबायला भितर घाले हो मोबायल युनिक. आर्गां जेजू तेच भाशेन सोर पोतेदार देवान जेन्ना तुका रोचला तेणे तुजे हाती एक मॅन्युअल घायला. ते मॅन्युअलाचेर बरयला तुजे भितर केसो पदवी आहा ती. ते मॅन्युअलाचें नांव आसा पवित्र पुस्तक. हेच मतलब तूं तो कितें कोत्ता तुवें तो पुस्तक चॅक कोन्न आसतो करूं जायना. तो मॅन्युअल तो आहा कोणाच्यान सांगो जायना. तो प्रॉडक्ट केसो आहा तो फकत ते कंपनीच्यान सांगो जाता. कित्याक जेन्ना देवान तुका रोचिला फकत देव जाणा तुजे भितर कितें आहा तें. तुगे हाके हाटाची भुरगीं आनी तुगे बायल आनी घोव देखून येना तुजे भितर केसो वर्ते कोण आहाय ते. तुगे मांच पांच हांके तूं हेळलो तेंक देखून खबर ना तुजे भितर केसो गूण आहाय ते. कितू पावरफुल आनी वर्ते गूण तुजे भितर तेंक देखून खबर ना. तुका देखून खबर ना तुजे भितर केसो पावरफुल गूण आहाय ते. आर्गां जेजू दोग तीग जाणां बसांक कोणाचो सुमार कोणाका. आतां तुका तो कोणें रिजेक्ट केला कांय भिवपाची गरज ना, ते सगळें काण कचऱ्या डब्यां उडय. सो तुगेलो मॅन्युअल उक्ती केल्यार स्त्रोतां 139 वळी 14 सांगता Thou hast possessed my reign and has covered me in my mother's womb. मुगे जिवीत तुगे चोपकें आहलोलें आनी तूं म्हाका बारीकसाणेन चोयतालो मांयचे कुसवेन. जेन्ना तूं मांयचे कुसवें आहा देव तूं कंटिन्युअसली चोयता आनी तुका राखता आनी सांबाळटा. कवरत म्हळ्यार प्रोटेक्शन. तूं घडये मांयचे कुसवें येयलो जातलो काजारी जिविता लागून देवा पोण गेलो ना. देव तुका चोयता. एक पाट तूं कुसवें येयलो तूं देवागे प्रॉपर्टी, तूं देवागे चोपकें आहा, देव तुका राखता आनी सांबाळटा. तूं घडये मांयचे कुसवें येयलो जातलो काजारी जिवित आसतना तें देवा पडना. जेन्ना तूं कुसवें येयला देव तुका प्रोटेक्शन दिता. तूं घडये मांयचे कुसवें येयलो जातलो रेपा लागून देवा पोण गेलो ना. जेन्ना तूं कुसवें येयला तुका प्रोटेक्शन आहा. केसले कारणा लागून तूं कुसवें येयलो जातलो. जेन्ना तूं कुसवें येयला तुगे लायफ देवागे चोपकें आनी तुका टोटल प्रोटेक्शन आहा. आर्गां जेजू हेच मतलब केसलो जल्म घेयलो जातलो लोकांक कितें म्हणटा तुका इम्पॉर्टंट न्हू. कित्याक तूं देवागे चोपकें आहा आनी देवागे प्रोटेक्शना पोंद आहा. एक एग्जाम्पल घेयलें आमी. एक तो मोटर तुवें घेयलें आनी ते मॅन्युफॅक्चरान सांगिल्लें हे मोटर 160 किलोमिटर वयता. कित्याक तेजे भितर आमी एसो इंजीन घायला 160 किलोमिटर कांयच न्ही कोण वता, वायब्रेशन जायनासतना. तूं तो 10 वर्सां मोटर चलयता 50 किलोमिटर स्पिडाचेर. हेच मतलब ते मोटराच्यान 160 किलोमिटर वचों जायना. जाता वा जायना? तूंय तो मोटरान सांगलें तूं स्टुपीड कार कित्या शिरपणा आनी म्हाका तूं लायक जायना. हेच मतलब ते मोटराच्यान 160 किलोमिटर वचों जायना. तुवें म्हणून हे मोटरा म्हाका शेप लायक जायना. हेच मतलब ते मोटराच्यान 160 किलोमिटर वचों जायना. सो लोकांक कितें म्हण जाल्यार ते मोटरा स्टील पावर आहा 160 किलोमिटर वचपाक. कित्याक ते मॅन्युफॅक्चरान तेसो इंजीन तेज भितर घायला. कोणें म्हणटा तूं युजलेस कित्या शिरपणा मोडयो लांबेलो काळेलो दोयेलो येल्लो कोणें कितें म्हणटा तूं एसो मायक जल्मा तूं एक आसता तो तेसलो गरीब आनी एड्स आनी कितें म्हणटा. हेच मतलब देवान तुजे भितर गूण घायले ते भायर सरो जायनाय. कोण थँक्यू जीजस म्हळ्यार हेच मतलब लोक कितें म्हणटा तूं केन्ना लागपाना. लोकांगे ओपिनियन
कार कचऱ्या धब्या उडय तो करेक्ट जागो तेका कसले नाकारप तो तू कोण केला तुगे बेस्ट फ्रेंड सकलान तुगे मायंड पायन तुगे गोवान भायलेन तुगे बॉसान आसत ते सगळे रिजेक्शन काड कचऱ्या धब्या उडय कित्याक तेंगेले ओपिनियन ते कितें म्हणटाय ते तुका केशें लागना कित्याक ते देवागे प्रोटेक्शन आपण आहा देवागे चोप घे तूं आहा आनी एक पॉयंट घे आमी Strongth 139 next word so 15 you are fearfully made जेन्ना एक फोक्सांव आहा व्हरतें एक काजार आहा म्हणटा घरांत आमचे एक भिरांत येता कित्याक हे फोक्सांवां खंयच्यान चूक जावपाक जायनाय जायती मांडावळी आनी व्हडले व्हडले व्हरती मांडावळी आहाय सगळे मांडावळ बारीकसाणेन चोवपा जाय एक आमचे भिरांत येता सगळे फाटी हे फोक्सांव परफेक्ट जावपा जाय सो आमी कितें कोताय जाय दीस पयले प्लॅनिंग कोताय लिस्ट कोताय आमचे एक भिरांत येता सो लिस्ट कोताय चॅक कोताय टीक कोताय तें लिस्ट कॅन्सल कोताय न्यू कोताय तेंच्या कर्टन्स हाडपा जाय बेडशीट हाडपा जाय थिंग दोब्या गेसो हें हाडपा जाय आनी फूल कितको घालपा जाय वाज कितें तो जेवणा अरेंजमेंट हिंग एक चूल जाय थिंग एक चूल हे मेस्तीने सांग तें जेवण हाड कॅरट्स हाड हें हाड सो आमचे एक भिरांत येता आनी पोत पोत आमी चॅक कोताय लिस्ट कोताय डिटेल आनी डिटेल आनी डिटेल बारीकसाणी पोत पोत चॅक करीताय कित्याक हे फोक्सां केसली चूक जावपा जाय हे फोक्सां परफेक्ट जावपा जाय तेच भाशेन देवाची एक भिरांत येयली जेन्ना तो तुका रोसतालो मांयचे कुसवेन केसली चूक जावपा जायना तुगे कलर विंचून काडले तेणें हुंच कुसवी ती देखून विंचून काडल्या हुंच गांव आनी हुंच राष्ट्र तें विंचून काडला तुगे नाका शेप कितको आसपा जाय तुगे तोंडा शेप तुगे हायट तुगे कलर सगळे देवान विंचून काडला बारीकसाणेन भिरांकुळेन कित्याक तूं सोंपून जावपा जावत केसली चूक जावपा जायना जेन्ना तो तुका रोचिता तुका दिसता तुगे नाक रॉंग आहा तुका दिसता मुगे नाक हे तेगे नाका भाशेन आसपा जाय केन्नाची नाका देवान तुका ओरिजिनल केला हेच मतलब तूं जेसो आनी मनीस सोंसरा ना आनी केन्ना येवपाना तुका तो प्रियांका चोप्रा भाशेन जावपा जाय तूं डुप्लिकेट जालो तुका तो ऋतिक रोशना भाशेन दिसपा जाय आनी तेगे बिल्ड आनी तेगे शेप जाय तूं डुप्लिकेट तुका डुप्लिकेट कित्याक जावपा जाय जेन्ना तूं ओरिजिनल आर्गां जेजूक तुज भी तो गूण आहाय ते तुवें भायर काडपा जाय आतां तूं मोटर घेवन 50 किलोमीटर स्पिडीचेर वयता म्हणटा आनी एकलो 60 किलोमीटर स्पीड गेल्यार तूं सरप्रायज जातलो आवय तो 60 किलोमीटर गेलो मुखार पावलो तूं 70 वच काम अजाप आवय तो ग्रेस जाला तूं एक्सेलरेट कर तूं जिबी तो 160 स्पीड घाल ती स्पीड वच मुखार आर्गां जेजू तेका लागून कसलें डिप्रेशन तुका आहा कोणें तुका रिजेक्ट केला नाकारला तें सगळें काण कचऱ्या डब्या उडय कित्याक यू हॅव बीन फियरफुली मेड स्ट्रॉंग 139 आय एम वंडरफुली मेड आतां हिब्रू उतर तें उतर मेळना मग इंग्लीश 2 उतरां घाल्या वंडर एंड फुल हेच मतलब देवान तूं केला आसतना यू आर फूल ऑफ वंडर विचित्र तूं तुझ बेसो येसो गुण आहाय ते भायर सरल्या लोक अजाप जातलो कितू अजाप जातलो नेक्स्ट लायन सांगता यू आर मार्वलस इतू अजाप जातलो ते तोंडा लाड देखो आसपाना देंवता तुका सगळे आडी चेपपाक येता तूं वयर आनी मोहिमाचो मोहिमा वचता कोण मु थँक्यू जीसस म्हळ्यार दोग तीग जाणां सांग रिजेक्शन काडलें कचऱ्या डब्या उडय आणि एक पॉइंट Psalms 139 चे line 15 and 16 your eyes was on my substance yet I was imperfect गेले दोळे मुगे मायचे कुसवे म्हाका चोयताले जेन्ना तूं म्हाका विणटालो मुज भितर गुण घातलो मुज भितर सोबा घातलो पावरफुल वस्तू मुज भितर घातलो तेन्ना तूं कंटिन्युअस म्हाका चोयत आहलोलो हेच मतलब केदोळ इसूल सोर पोतेदार देवा तुवें तुगे भुरगे अबॉर्शन केल्यार देव कुसवेत जेन्ना आपल्यागे व्हरतें काम करता तूं एबॉर्शन कोता तूं जाणा तूं कितें एबॉर्शन कोत्तो एक व्हरतो मनीस भितर भयंकर पदवी आनी गुण आहलोलो कितें जावपाचें आंकवार मरेन एबॉर्शन केलो जाल्यार सालवासां पोस्टपोन आनी 1000-2000 वर्स फाटी कितें जावपाचें जेन्ना फारोन कायदो घायलो कोण दादलो भुरगो जाता चेड जाता तेका जीत मारपाचो
मोसेसाचे मायन तो तेगे अबॉर्शन केल्लें आमकां व्हरतें पुस्तक मेळपाचें न्हू जेजून उटपोटीचे सुटका लेविशास्ट लोकगणित आनी दुसरे समोर प्लस 10 मांदामेंत कितें जावपाचें तेगे मायन म्हणलें हो भुरगो क्रिस्तांव मातलो ओडशीक भुरगो एक अबॉर्शन करया तोच ओडशीक सिरियल किलर व्हडलो बायबलाचो शिकोंडार जालो तेचें नांव जावन आसा सांत पाऊल दोग-तीग जाणां सांग आय एम हॅप्पी अ मदर डीड नॉट अबॉर्ट यू सो कसलें रिजेक्शन तुगे लायफ आयल्या काण कचऱ्या धोब्यांक उडय कित्याक तुका फियरफुली आनी वंडरफुली केला एंड यू आर मार्वलस आनी एक पॉयंट चोया Psalm 139:15 चोय इन thy book all my members have been written which is in continuous was fashioned देवान तुजो एक पुस्तक बरयला तूं केसो आसतलो केसो गूण तुज भितर केल्याय आनी व्हरते गूण गान तुगे व्हडलो पुस्तक बरयला तुगे पुस्तक आनी त्या पुस्तकां तूं हिरो आनी तो पुस्तक सगळे संवसारां सगळें चड होपता हुंयचो पुस्तक होपना तें सलो तें नांव जाता पवित्र पुस्तक आर्गां जेजूक आमकां जाता पवित्र पुस्तक देवान आपल्यागे खबर बरयल म्हण आनी त्या पवित्र पुस्तकांत जेजू हिरो न्हू ते सगळे झिरो तूं हिरो आर्गां जेजूक बायबल सांगता जेजू शिराप जालो तो झिरो जालो तूं बेसांवान बरो तूं हिरो बायबल सांगता जेजून मरण घेतलें तो झिरो जालो तूं सासना जिवीत येवं तूं हिरो सगळ्या लोकांक जाता हो पवित्र पुस्तक देवा खबर न्हू ही सगळो पवित्र पुस्तक जावन आसा तुगेलो मॅन्युअल देव तुका आनी सगळ्या लोकांक दाखयता तुका कितू पावरफुल केला तो जेजू क्रिस्ता सवय कोण थँक्यू जीसस म्हणे ताका लागून एफिशियन्स 1:3 सांगता यू आर ब्लेस्ड विथ ऑल स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग दोग-तीग जाणां सांगा आय एम फुली लोडेड सगळीं उबी राव या लास्ट संडे हांव प्रेयर आयिल्लें आनी मुगे गो गेले ते पयलीं सॅटर्डे सोन हो मुगे हात सारको म्हाका प्रॉब्लम करतालो म्हज्यान हातीच्यान कांय करूं जायनासलें ही बोट अशें करून दुखून करपा जायनाय जालें मुकोडे सकाळ म्हण प्रेयरा येता आसतना दुखून मुको केस दुखून उगोवपा जायनाय जालें तशें हे लेफ्ट हँडान अशें करून दांतोड घेवन केस सुगयले आनी मुगे घोवान ते बांदिले केस शॉकिल्ल्या भाशेन सारके अशी ओडटाले प्रेयर आयतरे हिंगा ब्रदरान प्रेयर करता आसतना सांगिल्लें कोणागे हाती दूख आहा आनी ती बरी जाता म्हूण आनी देवाचे भार दलो तशें आनी ते पयलीं हांव दोतोरा बुके गेल्लें फ्रायडे इवनिंग दोतोर म्हणपा लागलो तें जावपा ना ऑपरेशन करूं पडटो म्हण आतां हिंगा सो पास्टरा हांवें सांगिल्लें डॉक्टरान अशें सांगिल्लें म्हण आनी पास्टर म्हणपा लागलो ऑपरेशन बी कांय करपा गरज पडपा ना आनी हांवें घराय गेलें हांवें प्रेयर जात्रे आनी हांव म्हणत रावलें जेजू तुगे गायन हांव पेकोलें म्हण आनी त्या दिसा सावन आज पासून मगे हात बरो आहा आनी पेन गेलो म्हण हांव देवा आर्ग दिता थँक्यू जेजूस गेल्या महिन्यात मी एवढी आजारी झाली की सांगता येत नाही जन्म आणि मृत्यू याच्यामध्ये मी लढत होती माझं संडास आणि लगे इतकं चॉकअप झालेलं त्या याच्यामध्ये पण मी पास्टरला फोन केला आणि सांगितलं मला पास्टर खूप त्रास होतोय माझ्या त्रासातून जरा तुम्ही प्रेयर करा करून त्यांनी माझ्यावर खूप प्रेयर केले आणि आज मी इथे उभे त्यांच्यामुळे उभे जेजूमुळे उभे आर्गा जेजूला त्यांच्यामुळे मी उभे थँक्यू जीजस पेन येताली म्हाका मानेक आनी हांव सदां प्रेयर करता आनी एक दीस अक्षय पाल दोतोरागे वचून आमी इंजेक्शन घेत तुजे कडेन सोसूंक जायना तें पूण मागीर पेन वचना जालें मागीर एक दीस पास्टराक फोन करून सांगलें मागीर खूब पेन येता सोसूंक जायना म्हणून पास्टरान प्रेयर केलें पेन गेली म्हणून जेजू आर्गां दिता थँक्यू गेल्या सोमना म्हजे रक्ताची टेस्ट आसलेले आनी ब्रदरान सांगलोलें संडे जे ब्रदरान म्हाका सांगलो भियेनाका तुका रिपोर्ट नॉर्मल येता म्हणून म्हणटकूच तो रिपोर्ट म्हगेलो बरो येयलो म्हणजे सो वाकंठा घेवन वचून आर्गां दिता ब्रदर गेले ते सणवानासून ताका जोर येतालो पूण सारकी जोरान तो कडकडतालो पण म्हाका कोणूय आदार नाशिल्लो त्या टायमाचेर पण म्हाका जेजून सगळे वटेन तेणें आदार दिलो हांव देवा हे ब्रेस्तारा प्रेयरा घेवन गेले ताका तेजी प्रेशर बी सामकी डावन जाल्ली प्रेयरा व्हरून मागीर पास्टरान दोगांय ब्रदरान प्रे केलें ताका मातशें डॉक्टरा कडेन घेवन गेली प्रेशर पळोवपा खातीर मागीर डॉक्टरा म्हणटा प्रेशर बरें आसा म्हण हांव ताका देवा हारगोन दिता आनी ओकण दिता थँक्यू जीजस सॅल्वी लास्ट टाइम हांवें सांगलें तें डिग्री जाल्ली 3 म्हयने तो बेकार उरलो आमी हिंगा धांवताय थिंग धांवताय इंटरव्यू दिले जायना देवा आर्गां दिता ताका जॉब मेळ्ळें थंयसर फाल्यां सावन ताका जॉयन जावं म्हणला हांव
जायत फाट चिंतालो व्हडले शिकलो बरो शिकलो डिस्ट्रिक्शन पास जालो कित्याक आमकां जागो मेळना बोगल्यान लागीं देवा आर्गांता देवान ताका तो जागो दिलो इंजिनियर म्हणून आर्गांता थँक्यू म्हणटा थँक्यू